काल भोमचे आणि कोल्हेचे लोक मेळ्ळे आणि त्यांचो एक प्रश्न हा की जो रोड वायडनिंगाक जाता तो त्यांनी म्हणटा की डायवर्ट करचो. इवन ते म्हणटा की तुम्ही शेद्राक आसा एक आमदार मिनिस्टर म्हणून तुम्ही काय तांकां हेल्प करिना अशें ते म्हणटात. नवो ब्रिज बांदप इटले आणि तो अप टू हांगा पर्यंत आमच्या सिबागायक डेक्कन आसा डेक्कना कडेन देंवप आनी परत जो वयर येता तो सारको ओल्ड गोवा येता हो आसा. आतां हे दोनूय अलायनमेंटान बसून थंय लोकांनी सुतोवाच केल्या नंतर ताचेर बरें कितें वायट कितें हेचें डिस्कशन जाल्या नंतर तें एक्विजिशन चालू पण एक्विजिशन रेडी आहे सर ते. हां एक्विजिशन रेडी एक्विजिशन करपाक म्हाका दिसता 172 crores ऑलरेडी एप्रुवल पयलीं आशिल्ले ते आतां परत तांणी पास करून दिले. काल तुमचो एक मनीस स्थानीक म्हणपाक लागलो की एक्विजिशन ऑफिसर जेन्ना येयले ते म्हणपाक लागले खंय ते पयलींचे मेले ते गेले म्हणपाक लागले. ते म्हणपाक लागले मनोहर पर्रीकराक ते अशें म्हणूंक लागले. उलयता ताजेर हांव कांय करूं शकना. देव तांकां बरी बुद्द दिवं. तुम्ही अश्युरन्स दिले अश्युरन्स दिलें तो रस्त्याची गरज आसा. जशें फर्मागुडयेर आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन वता आसतना प्रॉब्लेम आसा तसोच प्रॉब्लेम भोमा ह्या वाठारांत आसा आनी तो सगळ्यांनी बसून सॉर्ट आउट केला. तुम्ही सांगलें की आता काका पयल्या मिनिस्टरांचे ताका 2 अलायनमेंट हांवें पयलीं सांगलां 2 अलायनमेंट आमी फायनल केल्या त्या वेळार. ते खंयचो अलायनमेंट ठरोवपाचो नवे मंत्री नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी MOST मिनिस्ट्री ओके थँक्यू.